लोकांचे जो प्रोटेस्ट पासून केल्ले आसा सो हो डिमांड जो सेंटरांतल्यान करून हाडपाक जाय आनी सरकारान हो डिमांड जो रिजर्वेशन आसा तो फुलफील करपाक जाय हेच म्हाका तरी दिसता. आरजी आमी प्रत्येक वेळा जेन्ना एसटी रिजर्वेशनाचो इश्यू येयल्लो आसा प्रत्येक वेळा आमी सपोर्ट केल्लो. गिरीश बाब तुका दिसता की काल जे प्रपोज केला पळय तेंच्यांनी बोवाड केला काँग्रेसीन मुद्दम केला अशें दिसता तुका? पळय ते तुमी सारके काँग्रेसीक विचारचे पडटले काँग्रेसीच्या लिडरांक विचारचे पडटले आमी तुमकां सांगपाक शकना तेंचे कडल्यान तुमी क्लॅरिफिकेशन घेया की बाबा कित्याक लागून त्या टायमार ते बोवाळ जालो आनी कित्याक लागून हें केलें ते आमी आमकां खबर ना त्या टायमार कित्याक जालें. सीएम म्हणटा की माटोळी सारखे बजेट पळय माटोळी सारकें बजेट म्हणटा पळय आतां दोंगरूच काबार जाता. माटोळी खंयच्यान हाडटले माटोळीक जे सामान हाडटा आमी जे माटोळीक लायता ते दोंगरा वयल्यान हाडटा. तुमी मातशें सीएमाक विचारपाचें की दोंगर सोंपता माटोळीचें सामान खंयच्यान लायतले. तूं म्हणटा बजेट माटोळी जी आसा त्या भशेन बजेट म्हणटा सो बजेटूय सोंपतलें समज दोंगर सोंपता जाल्यार सो ते मातशें विचारपाचें म्हाका दिसता प्रेस भावांनी सगळ्यांनी विचारपाक जाय सीएम. ओके थँक्यू.